शिरोड्या सुभाष शिरोडकारान दीपक ढवळीकाराक 66 मतांनी हरयलो. सरकार खंय आता आनीक घट. ऑफकोर्स आता तरी आसाच, पण ह्या 2-3 जिखिल्ले कारणां आसात आनी त्यामुळे गव्हर्नमेंट सारखे स्टेबल जाल्ले आसा, व्हेरी स्ट्रॉंग. म्हाका पयलीं मातशी संवय आसा, 101 मतांनी जिखिला आसा पयलीं. आज 66 मत म्हणटे कितें 66,000 म्हणपाचें. कमी पडले अशें म्हणना हांव डिफेक्शन लोकांक हांगच्यान थंय उडी थंयच्यान थंय उडी मारता तो नाका आसतालो म्हणून हांव गेल्लो भितर. आणि खऱ्या अर्थान हो सुदीन ढवळीकाराचो पराभव आसा. कापस्ताद असल्या सुदीन ढवळीकारान परत एकदा मडकयसून राजीनामो दिवचो आनी निवडून येवन दाखयचो. भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार ताका उडोवन दाखयतलो. बाबूस मोन्सेरातान पणजे राखली. पुराय तिसवाडी आता बाबुशाची. First and foremost, I like to thank the people and voters of Panjim constituency for having faith in me and basically pushing the negativity at the side. So it clearly shows that the women of Panjim are safe. या फुडें पणजे आनीक नेटान काम करचें पडटलें असो एक कौल आसा आनी त्या कामाक आमी रोखडेच लागता. जी बीजेपीन 2017 चोरी केल्ली ती लोकांनी तांकां धडो शिकोवपाचो अशें एक निर्णय घेतला अशें दिसता. जोशुआ कांदोळकाराची तोखणाय करता. बीजेपीन आपली वोट बँक राखली. See, if you look at the voting that has taken place in the past, we have maintained the number that we have got. They had a good candidate, so that's the reason he is a known face. He has been in MAPSA for the last 20 years. He has worked with the people on various levels, holding different offices, so that has worked to his advantage. पार्सेकारान बीजेपी आड काम केले म्हूण सोपटेचो आरोप. आणि तेका जेन्ना 2017 9,800 वोट जी पडलेली, आज जी आमचो एक भाव इंडिपेंडंट जो आसलो पळय ताका तेणी तातूंतली 75% ताणें जो स्वताक निष्ठावंत बीजेपीचो कार्यकर्तो म्हणटालो तो स्वताय निष्ठावंत पक्षाशी रावूंक ना. तो निष्ठावंत रावलो तो अपक्ष आमचो उमेदवार तेच्याशी. ज्यो गोष्टी ह्या लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केल्यो, जी उतरां ह्या लक्ष्मीकांत पक्षाच्या लिडरांक, राष्ट्रीय लिडर त्याच बरोबर स्टेट लिडरांक, त्याच बरोबर दयानंद सोपटेक दिली, ही सगळी नोंद केंद्रान तशी स्टेटीन घेतलेली आहा. गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीशान हारीची जबाबदारी घेतली. ह्या पूर्ण ज्या आमी हल्ल्याक तेजी पूर्ण सगळी जबाबदारी हांव गोवा प्रदेश कमिटीचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव ही स्विकारता. कारण प्रत्येक हेजेर हांव इनवॉल्व आशिल्लो आनी म्हाका दिसता हांव खंय तरी कमी पडलो. म्हाज्या नॉर्थ गोवाच्या प्रचारांकूय हांव खंय तरी कमी पडलो. करपा जाय सूट भावना ज्यो आसात, रिवेंज ज्यो आसा हो कुशीन दवरून म्हणटा अशें सगळ्यांक विरोधकांक सुद्दां तितलोच महत्व दिवन तितलोच रिस्पेक्ट दिवन जर सगळ्यांनी एक संग रावन फुडें वचत जाल्यार आपले राज्य आपले देश फुडें व्हरपाक आनीक हें जातलें. कौल एक सायडीन आमी मानून घेतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.